अरे बहुत ताकद मरे या RX 135 हांवें कितलो खर्चो केला. आयज काल RXचे फ्रॉड्स खूप चलता. हांव धुयत जाल्यार तूं म्हणटा स्क्रॅचीस घातले. म्हाका कित्याक म्हाजेर बगलाट घेवंक जाय. ओल्ड 30-35 इयर्स ओल्ड. सो गाडी पळयता आसतना तुमी पयली एंजीन नंबर चॅक करचो, चेसी नंबर चॅक करचे, पेपर्स चॅक करचे वॅलीड आसा जाल्यार. सो गायज आयज आमी धुता आमची यामाहाची RX फूल पावर सारकी. आनी आयज कितें दिला आनी आयज आमी तुमकां गाडी कितलो खर्चो लागलो पळय रेस्टोर करपाक ते सांगतले. नारे चायनीज व्हिडिओ काडटा म्हाजो. अरे कैसे है रे हीरो, सब सही है हमारा, बीवी बच्चे वगैरह. हाँ आगे में नहीं था. आगे का वो डिस्प्ले कितना है? अभी पूरा तूने देखा ही क्या है? अगर फुल स्पीड में हो जाए क्या स्पीड. हाँ ओके. सो गाइज गाडी पोसप इजी, म्हणजे गाडी परचेस करप इजी. कोणी कितें कशी गाडी घेवं शकता. गाडी पोसपाक मातसो डिफिकल्ट टू मेंटेन. आनी असल्यो जाल्यार सारक्योच डिफिकल्ट. बारीक पुसचे पडटा सारके. उदीक उरलें जाल्यार सगळें कळम्यातलें मागीर. आनी यू नो यूज. इतले लाखांनी पयशे उडोवन गाडयेर नाका कित्याक बसता आनी वयता गाडयेर. हांव धुयत जाल्यार तूं म्हणटा स्क्रॅचीस घातले. म्हाका कित्याक म्हाजेर बगलाट घेवंक जाय फुकटचे. गाडी दिवपाक जाल्यार म्हाजें कामूच बसपाचें. करून दिताय. ना म्हाजें काम बसपाचें फाटसून. धुवपाचें म्हाजें काम न्हू. कळ्ळें. तुका खचखट नाव दवरला माय. खचकट न्हू. हे बायचे उदी का. हय हे बायचे उदकान घेता बरं. ओके. सो गाईज तुम्ही पोहू शकता आम्ही कधीच गाडी घेता सारखी. आमची 5 स्पीड. आणि फर्स्ट टाइम तुमका कॅमेराचेर दाखयता गाडी धुता ती. बरें. अरे बहुत ताकद मरे. बंद करू. सो गाईज RX कोणाय कडेन ओन करता कोणूय प्लीज मेक शुअर गाडी धुले काय सारकी 100% पुसपाची. एक थेंबो काडपाचो. नाल्यार कितें जातलें सांग, जे कितें क्रोमींग आहा पळय ते सगळें जळटलें. हे कितें म्हणटा ते कॉलम्यातले ते. हय हय. सो गाईज आयज तुमकां हांव सारके डिटेल्स दिता कितले गाडयेचेर हांवें रेस्टोरेशनाचेर खर्चो केला पळय तो. एक्झॅक्ट सांगिना पण तुमकां सांगतात समवॉट. सो तुमी जे कोणी रिस्टोर करपाक सोदता जाल्यार कितलो अमावंट लागतलो पळय तो. या RX 135 हांवें कितलो खर्चो केला आनी कितें म्हाका हेतून आजून पासून म्हाका अशें करचें कशें दिसता. आजून इम्प्रूवमेंट कितें जाय. आनी कोणी परचेस करूंक सोदता RX खटारो कंडिशनान पासून गोवा पासिंग जाल्यार ताका कितले चार्जीस लागतले. रिस्टोर करपाक कितलो चार्जीस लागतले. जशी हांवें केला तशी चकचकीत करपाक हे तुमकां आयज हांव आयच्या व्लॉगान सांगता. ओके. सो गाईज ही जावन आसा यामाची RX 135. ओके. आनी ही जेन्ना हांवें घेतलेली खबर आसा हेका कांयच नासलें. ओके. जस्ट बायक आसली. पेपर्स हेजे क्लियर आसले. इन्शुरन्स सगळें क्लियर आसलें. ओके. जेन्ना ही गाडी हांवें घेतलेली खबर आसा वेल मेंटेन बायक आसली ती. फक्त कितें आसलें ते सगळे पार्ट्स कलमेल्लेले. चेसी कलमेल्लेली. गाडयेची पेट्रोल टँक कलमारलेली. एका नॉर्मल सायलन्सर आसलो गाडयेक जो सायलन्सराचो आवाज येता पळय तसलो. आनी हांवें एका घातला ते एसेसरीज टोटली डिफरंट आसा. ओके. जे हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदता आयज पळय ते
आता कोणी म्हजी ही व्हिडिओ पळयता ताका फर्स्ट क्वेश्चन आसता की गाडी परचेस करतना कितें पळोवपाचें. गाडी परचेस करता आसतना पयलीं तुमी पळया गाडी ओल्ड ही 35 इयर्स ओल्ड. सो गाडी पळयता आसतना तुमी पयलीं एंजीन नंबर चॅक करचो, चेसी नंबर चॅक करचे, पेपर्स चॅक करचे वॅलीड आसा जाल्यार, पासिंग आहा जाल्यार पासिंग करची. ओके, पासिंग ना आनी केल्लेलीच आसा जाल्यार वेल एंड गूड. ओके, गाडयेचे पयलीं पेपर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आयज काल RXचे फ्रॉड्स खूब चलता. हेजे इंजीन काडले तेका लायले, हेजो इंजीन नंबर मारलो तेका मारलो, चोरयो बिरयो खूब जाता आनी इट वील क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज गायज, ही गाडी हांवें जेन्ना घेतलेली हेका कांयच नासलें. आफ्टर दॅट हे गाडयेक हांवें इतलो खर्चो केला. हे गाडयेक तुमी पळोवंक शकता, हे सस्पेन्शन, हे डिस्क ब्रेक, हे कांयच नासलें. ह्यो सायड लायटी, हेडलायट कांयच नासलें. सारकी गाडी नॉर्मल आसली. हे पंखे बिंके ते कोणा कडेन गाडी आसली तेणी स्प्रे पेंटान म्हाका दिसता हातीन पेंट मारलेलो खबर ना. इट वॉज लुकींग सारकी अगली दिसताली. तेका मॅकवील आसलें, मॅकविलान गाडी सारकी कार्टून कशी दिसताली ती. बट आतां तेजो एक हुलियाच चेंज जालो, लुकूच चेंज जालो. हांव तुमकां सारकें स्पेसिफाय करून सांगता हांवें कितें कितें घातलां आनी कितले पडले पळय ते हेका करपाक. आनी ही सगळी गाडी म्हाजी रिस्टोर केल्लेली आसा आकान पेंट मारल्या, मॅकॅनीक सगळें तेणी केला. आवय हय तर. हां, आनी आता ही केन्ना मोडून हेचे 12 बेरेस्तार करता ते पळोवंक जाय म्हाका. दुसरी गजाल गायज तुमकां सांगूंक सोदता की गाडयेक बारीक बारीक जे नट बोल्ट आसा ते नेवे आहा. चेसी तुमी पळोवंक शकता, जी कलमेल्लेली चेसी हेजी आतां सगळी नीट एंड क्लीन आसा. ओके, इंटॅक्ट आसा, कांयच प्रॉब्लम ना तेका. ओके, हेजो कितें म्हणटा तो आमचो ऑयल पंप चलता, हेजो सगळें चालू आसा, सगळें एवरीथींग इज एक्टिवेटेड. आनी हे पंखे बिंके हांवें बरे ओरिजिनल कंपनीचे घातलेले आसा, फाल्यां ते डुप्लिकेट घालूंक ना. ते म्हाका डुप्लिकेट कामां करपाक आवडना. ओके, तरी म्हाका कोणी बरो मॅकॅनीक सजेस्ट करता RXचो जाल्यार करा. सो यू नो हांव सेकंडरी हे करपाक लोकांचें सजेशन घेवपाक, जे कोणी बरे मॅकॅनीक आहा तेंचें सजेशन घेवपाक की बाबा हांवें गाडयेक कितें केलां, हेतून आनीक कितें इम्प्रुवमेंट जाय पळय तो बरो कोण मॅकॅनीक आहा जाल्यार तुमी म्हाका सजेस्ट करा. म्हाजे कडेन आहा, खूब जाण आसा, बट तुमी कोणी म्हाका सजेस्ट करूंक सोदता जाल्यार करा. नाव आतां मेन पार्ट हेजो की हे गाडयेचेर खर्चो कितलो जालो, सारको न्हू? हांव कितें म्हणूंक सोदता ते. ओके, सो गायज तुमी गाडी हांवें रेस्टोर करून कितली चलयल्या ती दाखयता तुमकां. 360 किलोमिटर हांवें आतां पर्यंत ती रेस्टोर करून चलयलेली आसा. हे बीन सगळे नवे घातलेले आसा. हे स्पिडोमिटर नेवो घातलेलो आसा. हे गाडयेक जे स्विचीस आसता पळय ते अशें आसना एक्चुअली. हे तुमी स्विचीस पळयता, हे दीस इज हे जेन्ना RX मॅन्युफॅक्चर जाल्लेली तेन्ना अशे स्विच येनासले. हे जे तेंचे येताले ते फालतूर कशे येताले. हांवें यूज केल्लेले आसा पल्सरीचे. हेका पास बटन आसा, हेका सगळे स्विचीस बेस्ट आसा. ओके, आनी RXाक पयलीं चोक येतालो हांगासर, तुमकां खबर आसा, हांगा हात घालचो पडटालो आनी असो हे करचो पडटालो. बट हांवें हेजें सिस्टम हांगासर करून घेतलेलें आसा. म्हणजे तुमी स्टार्ट मारता आसतना हांगार चोक ओडलो, गाडी स्टार्ट मारली आनी यू आर रेडी टू गो. ओके, सो गायज तुमी म्हाज्या गाडयेक हेडलायट पळयता. ही जावन आसा RX किंग, जे इंडोनेशिया बीन मोस्ट ऑफ द भुरगे घालतात पळय ती. आनी हेजो फोकस, हेजो थ्रो इज नंबर 1 हा सारको. तुमकां दाखयता हांव मुद्दम दाखयता पळया. ही जी हेडलायट आसा ही RX किंगाची आसा. ओके, आनी हेजो थ्रो पळया कितलो पावरफूल आहा पळय तो. दीस इज जस्ट अ लो बीम आनी हेका हाय बीम आहा पळय, दिसलो तुमकां? हेका हाय बीम आसा. सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफूल हेडलायट. आनी रातची विज्युअलिटी बरी आसता, मेन म्हणटा पळय ती. तुमकां खबरूच आसा गायज की यामाहा RXाक सादे हॉर्न येता, येते हे टी 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 टी. बट म्हाका कितें म्हणटा ते हॉर्न्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रायडींग करता आसतना बायक. सो हांवें यूज केल्या हेका हेलाचे हॉर्न. ओके, सो कितले लावड आहा ते दाखयता तुमकां. ओके, पयले तुमी. सो हे हॉर्न हांव गाडयेक यूज करता म्हाज्या RXाक. जो हांवें गाडयेक सायलन्सर यूज केला पळय हो कॅटलिक सायलन्सर, कॅटकॉन म्हणटा तेका. आनी हो कित्याक घातला ते तुमकां हांव सांगता. तो सायलन्सर घालपाचें कारण कितें जाणाय तुमकां खरें सांगता. तुमकां खबर आसा हर एक वाड्याचेर, हर एक एरियेन कोणाच्या घरान माय पाय आसता. कोण बाबडो सीक आसता, जाणटे, आनी तांकां जे गों करून आवाज येयलो सायलन्सराचो न्हू जाल्यार मागीर ते कितें करता, आंग काडटात काच्च करून. आनी ते श्राप घेवन म्हाका संवसारान वयर सरपाचो ना. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें फर्स्ट प्रायोरिटी दवरलेली आसा गाडयेच्या सायलन्सराची. कित्याक म्हाका गाडयेचो सायलन्सर नाका आसलो लावड. सो एज स्मूथ एज इट इज, जितलो स्मूथ, जितलो लो जाता तितलो हांवें ट्राय केल्लो आसा. म्हाका गाडी इम्पॉर्टंट ना, म्हाका कोणाचे काळजाचेर फातर मारून म्हाका म्हाजें लायफ सोबीत करपाची ना. सो ह्या खातीर हांवें तो सायलन्सर घातला.
ओके सो गायज आता हांव तुमकां सांगूंक सोदता की गाडयेक म्हाज्या जे RX-आक आसा ताका खर्चो कितलो जालो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाडी तुमी परचेस करता पळय तेजेर आसा. आयज काल RX-ची खटारो पासून रेट पळोवंक वचत जाल्यार लोक 1.5 लाख म्हणटा, 2 लाख म्हणटा. हेज्या सकयल RX वीथ पेपर गोवा पासिंग बिलकूल मेळना. नॉट लायक दीस हां, अशी कंडिशनान न्हू चकाचो खटारो कंडिशनान. सो हे बेसिक्स तुमकां सांगता. पेपर आसलेली गाडी तुमकां मिनिमम पडटा 1,50,000 to 2 लाख जस्ट खटारो कंडिशन वीथ पेपर्स गोवा पासिंग गाडी. ओके त्याच्या उपरांत गाडी रेस्टोरेशनाचे तुमकां सांगता. मेकॅनिकाचे कॉस्ट काम सगळे धरून पेंट बीन धरून ओके बारीक बारीक सगळे कॉस्ट हे सगळे पडलेले आसा म्हाका अरावंड 86,000 मेकॅनिका कडेन. ओके त्याच्या भायर हांवें गाडयेक एसेसरीज घातलेले आसा. हेडलायट, एंजीन RX किंगाचे हे. त्याच्या भायर हांवें सायलन्सर घातलेलो आसा. हो सायलन्सर घेता जाल्यार तुमकां सांगला हांवें 15-20 हजार जाय. ओके आनीक बारीक बारीक खूब कितें आसा. सो एंटायर बायक रेस्टोर करपाक म्हाका 1 लाखाचे वयर जाल्लो आसा एप्रॉक्स. हांव तुमकां ही व्हिडिओचेर सांगिना. कोणाक तर म्हाजे कडल्यान डिटेल्स जाय जाल्यार म्हाका पर्सनली इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज मेसेज करची. कोणी RX लवर आहा तांकां हांव फूल डिटेल दिता. म्हणजे बारीक बारीक पार्ट्स कितें कितें घातला पळय फूल लिस्ट लिस्ट काडून दिता. सो तुमी केन्ना तुमची गाडी रेस्टोर करतले जाल्यार तुमकां आयडिया गावतली. ओके सो बेसिकली तुमकां RX रेस्टोर करपाक जाय न्हू तुमकां मिनिमम तुमी तर हे सगळें घालिना काय, हे सायलन्सर घालिना, हेडलायट घालिना जाल्यार मिनिमम तुमकां 1 लाख जाय. आनी तुमी बरो पेंट मारतलो असो आनी गाडी मातशी नीट अँड क्लीन करतलो बरें सारके सिस्टमॅटीक स्विचीस बीन घालून जाल्यार इट वील क्रॉस 1 लाखाच्या वयरूच जाता. ओके सो आतां तुमकां खरें सांगता म्हाका गाडयेक ही रेस्टोर करून म्हाका ऑफर पासून येयल्लेली आसा. एकलो म्हाका 2,50,000 गाडी मागता. 3 लाखान पासून म्हाका गाडयेची ऑफर येयल्लेली आसा ही गाडी इकता काय म्हणून. ओके सो हांव इकता ना इकता दॅट इज इन फ्युचर. लेट्स सी जितलें म्हाजें मन जाता तितली हांव गाडी चलयता सद्या. बट या दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू टेल यू गायज की ह्या गाडयेक म्हाका रेस्टोर करपाक इतलो खर्चो लागलो.